ओके तुका खंयचें आमी घालचेंशें दिसता क्लिप तूं तुजें पळय तितून तुलें तूं तुजें पळय हय चल तर तूं तुजें पळय मिठा मातलो त्या दिसा टेरन्साच्या भेंग येता आसलेले म्हाका तुजे लागीं कितें विचारूंक जाय कितें जालें म्हाका तूं सांगशी तो सोंपला तो टेरन्स तुजो कोण तूं ताच्या मोड्याचेर इतलें कित्याक रडटालें ना मोचें तुका सांगूंक जावचें ना कित्याक सांग न्हय प्लीज ना तें ना प्लीज प्लीज हांव तुजी एक भयण कशी तुका विचारता तो तुजो न्हवरो ना आमची मोद एक गूट आसा तो आसूनय कोणूच नको घोट आनी कसलो टेरन्स जावन आसा म्हज्या रोगताचो भाव जेन्ना टेरन्स 3 वर्सांचो आसलो हांव जल्माक येतना तेन्ना म्हजी मामी सोंपली तेन्ना म्हज्या मामीच्या भावान म्हाका तांगेर व्हरून पोसलें आनी सगळ्यो फॉर्मेलिटीज करून तांची आड नांव म्हाका दिलें ह्या वेळार तुजो आमी एक धाकटोसो क्लिप पळयला म्हाका दिसता आमचे जे ऑडियन्स आसा ते खरेंच खुशाल आसतले कारण आमच्या ऑडियन्सांक आमच्या मायभाशेचो जायतो मोग आसा देखूनच ही माणका मोतयां कार्यावळ दिसा दिसपटी फुडें वचत आसा ह्या वेळार जुजे तुजो पापा आमच्या सांगाताक आसा तर तुजी धूव जायतो पालकाचो बरो वावर करता हाचेर तुजें मत कितें म्हाका चड उमेद भोगता कित्याक मुगे चेडूं इतुले तियात्रांनी नाचता आनी सगळे लोक तियात्र चोयताय ते जायत पाट म्हणटाय जावन जायते डायरेक्टर म्हणटाय तेगे एक्टींग कितें तेगे एक्सप्रेशन कितें हें आयकोन जायत उमेद भोगता
खरेंच हांव मागतां की जी तांची उमेद आसा तांच्या आंगान जे गूण आसात ते आनीक मातशे पॉलिश जावन खरेंच दर एका गोंयकाराच्या जिवितांत तें एक मॉडेल कशें जावं कारण आयज लोकांक आमच्या नव्या नव्या कलाकारांची गरज आसा आमी फकत आदलेंच पळयतात पूण नवीं कलाकारां आमकां पालकाचेर चडलेली जाय आनीक तांची भर पालकाचेर पडल्या उपरांत पालक आनीक फुलतलो तुका कितें दिसता वय आमी आतां कॉम्पिटिशनाक 2 तियात्र गायले आनी तेज्या पयलो इनाम तियात्र आसलो मागीर पयलो तियात्र कॉम्पिटिशनाक गायलो मातेची गिरेस्तकाय आनीक आतां कॉम्पिटिशनाक गायल्लो रिणकारी आनीक आतां रावंडाकूय चलता आमी हॉलान गायलो जाल्यार चड लोक जायना कित्याक व्हडले व्हडले आर्टिस्ट नाय म्हूण आनीक आमी जायत पयलींचे आर्टिस्ट म्हणल्यार लोकां नदरेक आमी न्यू आसाताय आनीक लोक आमकां चड मानून घेवपा वचना कित्याक इतलो देस्पेस जाता तियात्र घालपाक हॉलान म्हणल्यार ते देखून आमगे बोन नाय कित्याक लोक एक्सेप्ट करना देखून म्हणटच आयज आमच्या ऑडियन्सानूय नवे नवे कलाकारांक मानून घेवपाची गरज आसा जालेंच हांव जायते फावट मागत आयलां आमच्या ऑडियन्सांनी आमच्या नव्या कलाकारांक मानून घेवंक कारण तांचो जो वावर आसा तो पालकाचेर लोकांनी उखलून दवरलो जाल्यार ते अदीक पालकाचेर पोजळटले तांच्यो उर्बा वाडटल्यो आनीक आमकां चड उमेद येतली कलाकारांची जायती गिरेस्तकाय मेवतली चल आमी मातशें मुखार या तर आतांच तूं म्हणटालें की जायत्या लोकांनी तुका वाखाणलां जावं जायत्या जे भशेन वाखाणपाची गरज आसा खरेंच पालकाचेर नव्या नव्या कलाकाराची भर पडपाची गरज आसा पूण ह्या वेळार तुज्या काळजांत जी उमेद आसा आनी जें तुका दिसता की आपणें कितें तरी पालका पासत करपाक जाय जावं लोकां मुखार कितें तरी हाडपाक जाय केन्ना तरी तुका अशी जावं जायतीं चलचित्रां येतात जावं VCDs येतात तातूंत तुका ऑफर मेवल्या हय जायते मेवल्या पूण मुगे कामा लागून न्हू म्हाका मेळना हांव नेली रॉड्रिगीसाक काम करता एज अ पर्सनल एसिस्टंट थोड्या टायमाक इलेक्शन जावं सो म्हाका मातशें लेट जाता घरा येवपा बीन एक 10:30 11:30 रातची जाता म्हाका मॉर्निंग 9 o'clock सावन 11:30 12 जाता सो म्हाका टायम मेळना हाका लागून आय हॅव रिजेक्टेड कितले ऑफर रिजेक्ट केले हांवें CDंत आनी तियात्रान आनी भोव चड ना पूण हो जालो इलेक्शनाचो काळ पूण त्या आदीं जेन्ना तूं इलेक्शनाचो हो काळ नासलो तेन्ना तुका असल्यो ऑफर तेन्ना जायते येयल्ले पूण तेदोण हांव सोलर एंटरप्रायसीसां काम करतालें एज एन अकावंटंट सो म्हाका थिंगा लीव मेळोंक बोरो कास्तीक जातालो सो तेकाय लागून हांवें जायते CDसान रिजेक्ट केले ऑफर्स पूण मागीर जेसन डायसा तेणें म्हाका एप्रोच केलें तो म्हणलो आपणा CD धाकटो उरला तो तरी करतलो सो करतलें सो आय सेड ओके एक दिसा ओके म्हणून मागीर हांवें आनी सेबीकूय येयलो गे एक CD कोता हांव हार्ट म्हण तितू हें का ना अजून रिलीज जालें ना तितू तूं हें आहा जरूर आमी पळोवची हय आनीक आमी ह्या वेळार ताकाय ओडया शावणया कारण ताणें जो वावर लोकां मुखार हाडपाचो प्रयत्न केला खरेंच तो फळादीक जावं हय तर आनीक तुवें खंयच्या VCDंनी जावं चलचित्रांनी काम केलां तें सांगचें ना हांवें ओ मारिया केला पूण तितू मुगेली एक इदिशी डायलॉग आतांच मुखार आनी मुगे कांयच ना बाय आंटी इतलें हा सो आनी शॉर्ट्स आहाय मामा सायडीन उबी आहा हांव म्हळ्यार डायलॉग चड कांय नाय म्हळ्यार CDसां ऑफर आनी तियात्रांनी म्हाका इतू ऑफर येयला बट म्हाका तितून तेंकां येस म्हणो जावं ना आतां जेन्ना तुमी तियात्र कॉम्पिटिशनाक वेतात हय तुमी तुमचो तियात्र पालकाचेर हाडटात लोक जायतो वाखाणटा पूण तुमी दुसऱ्यांचेय तियात्र केन्ना तरी पळोवपाचो प्रयत्न केला हय आम जायते पाटी वयताय आम जायते तियात्र चोयताय थॉमासीन कादोजागे चोयताय मागीर आल्फिगे चोयताय हय जायत चोयताय जायते चोयले म्हणजे न्यू कामर्स सगळे प्रोफेशनल लेवला अशें म्हणजे जावं डायरेक्टरांचे ना ओके मिलाग्री सागे चोयताय म्हाका न्हू तियात्र वचपा सारकें चड उमेद हांव जात तितू तियात्र वचपा वयता जायते पाट वयता म्हळ्यार हांव कामां लागल ते तसो मुगे तियात्र चोवपा उणी जालें आनी मुगे ऑलमोस्ट सगळें एक्टींग उणी जालां सगळें उणी जालां
ओके आनीक थोड्या दिसांनी वेळ मेवतलो आनीक तुका योग मेळो हय. की तुजो जो वावर आसा तो फळादीक जावंक तर हांव तुमच्या जो पूत तुमचो आयज आमच्या मदें ना तर ताच्याय गुणांचेर तुमी दोगांयनी मातसो उजवाड घातल्यार अदीक बरें जातलें की ताका कितें बरें दिसता आनी ताका कितें करूनशें दिसता. आमगे बाब तो कांतरा आर्टीन चड आहा एक्टिंगा आर्टीन देखून ते एक्टिंगा तितू उमेद ना म्हणल्यार कांतरा सारको उमेद आनीक बरें कांतरा बी बरो मोडटा आमचे बरें न्हू आम तेजे बरें कित्याकूय शिरीपणाय तो कांतरा मोडटा तो गुण तो कोणाक गेल ती खबर ना म्हळ्यार तो कांतरा बी बरो मोडटा स्टेजीचेर बी मोडटा आनी तो आर्टिस्टूय बीन आनी व्हेरी गूड एट स्टडीज वायज बी बरो आहा सगल्या आर्टीन ही इज एन ऑलरावंडर. तर आयज आमच्या ही कार्यावळ जायतीं तरणाटीं भुरगीं जांकां तियात्रांचो मोग आसा जांकां दिसता की पालकाचेर आमी पोरजोडचीं तांकां तूं कितें सांगूंक सोदता. हांव तांकां सांगूंक सोदतां हे लायनी भितर सोराय ओच जावं पेरंट्सां बी लागून हार्ट सोताय हांव खूद मुगे पेरंट्सां लागून हांव हार्ट सोतां म्हाका खूद तियात्रां हितू उमेद आहा वचपाकू पूण मुगे पेरंट्सां हार्ट सोताय म्हाका तियात्रां धाडूं ती हांवें तेच तियात्रां हांवें वचपाचें सो हांवें हितू ऑफर्स रिजेक्ट केले तेंगे चिंतप कितें आनी तेंगले न्हू जायत लोकांगे चिंतप आहा आम तियात्रां गेली आमचें नांव पिड्यार जाता तूं बरो आहल्यार तुका तिसरो कोण लागना सो तुंय बरो रावपाचें पूण आंत मुगे कितें जाता मुगे मामा ती तियात्रां काम कोताय सो ती हांवें तेच तियात्रां हांवें वचपाचें म्हाका हांव तेश कोन्न दुसऱ्या तियात्रां बी वोसो हांव आजून ती नासता हांवें एक्टींग केलो ना फकत मिनी मारियो गे एकू तियात्र मामा ती आसतना आनी हांवें जायत ऑफर्स रिजेक्ट केले पूण हांव दुसऱ्यांकूय सांगतलें कोणा तियात्र उमेद आहा तेम तियात्रां लायनी भितर सोचें तूं बरो आहल्यार तुका तिसरो कोण लागना सो तूं तुगे रेस्पेदान राव आनी ह्या तियात्रांत तूं तुगे गूण तुगे कला दाखय सो तुवें कोणाकूय एप्रोच कर आपणा तियात्रां उमेद आहा आपूण येवपा सोदिता एप्रोच कर आनी तूं तुगे रेस्पेदान राव मुगे कित्याक हय ह्या वेळार तुवें एक बरो पॉयंट काडला आमचे जायते ऑडियन्स जावं जायतीं नवीं कलाकारां पालकाचेर येवंक सोदतात तांच्या भितर हे प्रस्न तयार जाल्यात आनीक हाचे फाटलें कारण म्हटल्यार आमच्या पालकाचेर वावुरतले थोडे तरणाटे आयज आमच्या पालकाक खूब एक कीडशी जाल्या कारण ताणें ज्यो वस्तुऱ्यो जीं चेडवां ह्या पालकाचेर भितर सोदतात तांचेर जायते वायट नदरेन पावलां मारल्यात आनीक एक वायट गजाल हांव सोबे माजर सांगता जरी असले मनीस आसात जाल्यार ताणें तांच्यो ह्यो वायट संवयो सोडून दिवच्यो कारण आमकां हो पालक अदीक फुल्लोलो वो पोरजोडलेलो जाय हाका ताका बोटान दाखोवन जावं हाचे ताचें वायट चिंतून आमी आमचो गांव जावं आमचें गोंय जो आमचो कोंकणीचो मोग आनीक पालक आमी वयर काडूंक पावची नात. तर ह्या वेळार तुमी तुमचो जायतो वेळ म्हाका दिलो आनीक तुमचे मोलादीक विचार आलन दोलन तुमी म्हाका दिले आनीक आमच्या ऑडियन्सांक तुमचे विचार तुमी पावयले त्या पासत जुजे तुमच्या आख्ख्या कुटुंबाक हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. तुकाय देव बरें करूं. तुकाय बीन. आनी इतल्यानूच जुजे आनी ताच्या कुटुंबा सांगाताक माणका मोतया कार्यावळ हांव सोंपयता आसतनाच म्हजी ईमेल ID बरोवन घेयात. जायत्या जाणांक घडये वायट दिसलां आसतलें पूण वायट दिसपाचें कांयच ना आमी ही कार्यावळ करतात बरेंपण करूंक. म्हजी ईमेल ID teotonia@prudentmedia.in. तुमचे विचार ह्याच मार्गान म्हाका पावयात आनी ही कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां. सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं. आदियोस.